As per the book, we have done the merger. जो कॉन्स्टिट्यूशनाचो बूक हा त्याच्या प्रमाणे तो मर्जर आम्ही केल्लो हा. पूण तेचेर एक मात क्लियरिटी ना की द लेजिस्लेटिव्ह विंग ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी हॅज टू बी सपोर्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी ऑर नॉट. म्हणजे हिंगासर लेजिस्लेटिव्ह विंग ऑफ MGP हॅज become separate and they have merged with BJP. But Maharashtraवादी गोमंतक पार्टीन अशें रेजोल्यूशन घेवंक ना. MGP party as a political party has remained outside with one MLA. So हेचेर म्हाका दिसता ते कोर्टान गेल्ले आनी खंयच्याच बुकार अशें बरयल्लें ना की पॉलिटिकल पार्टी जे आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आहा तेचेर बरयल्लें ना की पॉलिटिकल पार्टी आसपाक जाय म्हणून वांगडा. सो 2/3 of the legislative wing is required to be can separate themselves, can form a separate group. Any political party which is standing, 2/3 can stand separately, be separate with their internal resolution. But थिंगासर एक पॉइंट बरोवंक ना की पॉलिटिकल पार्टी तितून आसपाक जाय. सो हेचेर म्हाका दिसता क्लॅरिटी कोर्ट दिवंक शकता, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. आनी अहें म्हाका आय वील ऑल्सो रायट टू चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑल्सो टू द ज्युडिशरी मिन्स आमचे लेजिस्लेचर म्हणजे एट सेंट्रल लेवल वी वील हॅव टू रायट दॅट हेचेर क्लॅरिटी येवपाक जाय.